मंगळारा मये नार्वेची फामाद मसणदेवीची जात्रा जाली। हे जात्रेक व्हडा संख्येन भक्तांनी ओंदूय हजेरी लायली। हे जात्रेचे खाशेलपण म्हळ्यार सांजेच्या 6 वरां पयलीं ही जात्रा सोंपता। लोक ह्या देवळांत येवन मसणदेवी कडेन आपापल्यो आंगवण्यो करतात। पळयात काय भक्तिमय खीण। म्हाका एक दुसरें सांगात पळय, ही जात्रा दिसाचीच साजरी करता? दिसाचीच साजरी जाता, कित्याक ही मसणा देवीची जात्रा तिचो वागरो म्हणून जाता पळय, ती तेजें हें महान कळ्ळें. म्हणून रातचे जर लोक रावत जाल्यार वाग खातलो न्ही, आदी पासूनच्यान अशी भावना आहा. 6 वरांचेर ही जात्रा बंद. सगळे दुकानकार बी आपल्याला प्रवडपाक लागता आनी बोकडे सोडटात ते सांगता. हय सांगता मरे. 5:30 सुमार आमची क्लोजींग सेरेमनी सुरू जाता आनी तेन्ना एक बोकडो आमी पयलीं हांगा मारी, तो आतां एक 20 वर्सां जाली बंद केला. तो बोकडो हांगा तेजी पुजा बिजा करता, ते कितें आसा देवस्थान तें, आनी मागीर तो बोकडो सोडटा. मागीर हांगा जंगलान कितें आसतात अशी रातचो कोण रावना. 5:30 कोणें ट्राय करूंक ना. देवीक नमन करता आणि आज जी जात्रा जाता म्हणजे ही रानांची जात्रा म्हटली वयता. आजच्या नारव्याची ही जात्रा. तशेंच आमचे हांगासर भरपूरशे उत्सव जाता. तशेंच भितूर जात्रा येता आणि अष्टमी येता. आयच्या दिसा जी जात्रा जाल्या परत फाल्यां अष्टम आसा आनी हे जात्रेचें म्हत्व म्हणजे अशें आहा की हे हांगासर जात्रेक ही रानांसून देवी हांगासर स्थायीक जाल्ली आहा आनी कितलेशेच भावीक भक्त जे होटी घेवन आयच्या दिसाक देवी कडेन आमचे येता. गोवा 365 खातीर महेश कोळेकार, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।